This pertains to the collapse of the structure of open air auditorium in Kala Academy 17/7/23. In this context, the Principal Chief Engineer PWD is hereby directed as follows: to investigate and submit preliminary report regarding the collapse. Second, to seek the explanation from the contractor who is currently executing the refurbishment renovation work at Kala Academy. Third, to appoint an independent agency which IIT Roorkee or any other IIT, NIT ascertain to the cause of these incidents. This shall be taken as a top priority and submit the compliances. Speaker sir, second, आमी concerned the contractor जो आसा MS Tectoton Builders Private Limited. Okay, haka the collapse of the slab of open air auditorium in the Kala Academy Panji. Haka already letter केला. ते हावजा मुखार दवरता. त्याच बरोबर to the professor and head of the Department of the Civil Engineer of IIT Roorkee, Uttarakhand, Haridwar, हाकाय बी लेटर केला ऑलरेडी ते दवरता. PCEचो रिपोर्ट एक आमकां 2 दिसाच्या भितर मेळटलो. कॉन्ट्रॅक्टरांचो रिपोर्ट जो आसा तोय तेंचे जाता तितके बेगीन रूरकी IIT कडल्यान आमी रिपोर्ट जो आसा जाता तितके बेगीन घेता. स्पीकर सर हांव एक गजाल मुद्दामून मेन्शन करता. हितूर जर कोण फॉल्टी आसत जाल्यार तो कोणूच सुटचो ना, हे पयल्यान पयलीं सांगता. दुसरी गजाल, हे कोणूच सुटचो ना. स्पीकर सर हेजें थॉरो इन्वेस्टिगेशन केलें वयतलें आनी तेकाच लागून आमी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन केलां. कारण तिसरी जे रुरकी जाका घातला आमी IIT रुरकी हेका जो घातला तो तेकाच लागून घातलेलो आसा. ती थॉरो इन्वेस्टिगेशन केलें वयतलें. हांव फक्त इतकेंच, हांव काल सायटीचेर गेल्लो. हांव PWD मिनिस्टर PCE पर्सनली हांवें पळयलां. तेजे ओल्ड फोटोग्राफ्स आनी जुने फोटोग्राफ्स हाजेर पळोवन थॉरोली CS आमी सगळे टिमीन बसून डिस्कशनूय केलें. स्पीकर सर हें 43 year old स्ट्रक्चर आशिल्लें. टोटली तेका खंयसरूच कॅन्टिलिवर नाशिल्लो. एक सर्कल आनी सॉरी सपोर्ट, एकूच मिनीट. सो तेका ना वकलो नवें लायलां आतां. हांवें त्याच खातीर सांगलें, हांवें सॉरी म्हटलें न्ही, शब्द फाटी घेतलो हांवें परत. काल मिनिस्टरान दाखयलो थिंगा कॅन्टिलिवर दाखयल्लो व्हिडिओ. मिनिस्टरांनी वचून येयला. सॉरी, कॅन्टिलिवर तेका सगळो सपोर्ट जो जाय आशिल्लो तो नाशिल्लो आनी 43 years old स्ट्रक्चर आसल्या कारणान तेका कंप्लिटली जे आसलें ते कलमेल्लें, कोरूच जाल्लें थंयसर आसल्या कारणान. आनी हें स्ट्रक्चर जें आसा हें मदल्यान कॉलॅप्स जालें आनी दोशी वटेंतल्यान अशें भितर आयलें. ओके, थँक गॉड आमी म्हणटा की कांय कसलीच जिवीत हानी थंयसर जावंक ना. आनी काम चालू आसतनाच म्हणजे आमी हँड ओवर करच्या पयलींच हो इन्सिडंट जालो. सो दॅट आमकां तेजेर जी प्रिकॉशन्स इन फ्युचर जे परत एकदा ते रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जाय ते करपाक मेळटलें. सगळो प्रोसिजर कंप्लीट करून पयल्यान पयलीं ते स्ट्रक्चर तशेंच दवरलां. सगळे तिनूय जेन्ना टिमी येवन ते कंप्लिटली इन्वेस्टिगेशन करतले, आपले पेपर्स आपले जे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमीट करतले. इवन दो PWD आमच्या मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की ताजेर आमी व्हायट पेपर काडटा म्हटलं. आमी तेजेर डिटेलान रिपोर्ट जो आसा हो रिपोर्ट आमी हावजा मुखारूय दवरता, जाता तितके बेगीन दवरता. ज्या अर्थी आमी स्पीकर स्पीकर सर आमकां खंयसरूच आमी कन्सर्न आसा कला अकादमीच्या बाबतींत. प्रत्येक गोंयकार हो कला अकादमीन केन्ना ना केन्ना तरी येवन गेल्लो आसा. प्रत्येकाक कला अकादमीच्या बद्दल आस्था आसा, कलाकारांक आसा, गोंयकारांक आसा. त्या खातीर जे रिनोवेशन केल्लें स्ट्रक्चर हें कंप्लिटली वेगळें आसा. रिनोवेशन केल्ली कला अकादमी तेज्या भोंवतीचो कॅम्पस हो कंप्लिटली डिफरंट आसा. आनी हें स्ट्रक्चर हें ओपन ऑडिटोरियमाचो स्ट्रक्चर सांगला तसो मदल्यान कॉलॅप्स जाला. त्या खातीर आमकां हो रिपोर्ट सबमीट करपाक थोडोसो वेळ दिवचो. आमी सबमीट करता आनी सांगला तसो हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना हें हांव परत एकदां सांगता. आनी हे पेपर